कार्मेल किरणाच्या सर प्रेक्षकांक म्हजो प्रणाम। आज आमचे सांगाता आसात मानेस इग्नेशियस ऑर्विन नोरोन्ना हांचें काम कितें गे म्हूण सांगल्यार कोडयाळांत वा आमच्या भारत देशाक मच्छर मुक्त राष्ट्र करचो तांचो एक प्रतिज्ञा तांची। हें कित्याक तांणी करतात, कशें करतात, तांणी सोदून काडलें मिशीन कशें काम करता म्हूण सांगून येया तांचे लागींच आमी उलया। तर हांगासर आसात मानेस ऑर्विन नोरोन्ना, गांवान कोडयाळ शेत ते। तांचे दोन कंपनीज आसात, एक लिओविन सोल्युशन्स प्रायवेट लिमिटेड आनी एक मोझेक्विड सोल्युशन्स म्हूण सांगून। पयल्यान पयलें सर आमच्या विक्षकां तर्फेन तुमकां हांव स्वागत म्हणटा। थँक्यू लिसा, तुवें म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक। कित्याक म्हूण सांगल्यार थोड्या दिसां आदीं तुमचो एक व्हिडिओ हांवें आमच्या दैजी वर्ल्डाचेर आनी आनीक एक न्यूज चॅनलाचेर हांवें पळयलो। कित्याक म्हळ्यार तुमी मासली धरतले मनशांक आमी आयकलां, जाळगल मासली धरतात, पूण तुमी एक जळार धरतले मनीस। सो हे जळारीचे तुमचें काम म्हळ्यार तुमी तें काले मशीन तुमी डेवलप केलां, तें कशें वर्क जाता आमच्या प्रेक्षकांक सांगेत गे। वय आतां हे डिवायस इलेक्ट्रिसिटींतल्यान वर्क जाता, पूण खंयचेंच तातूंत कॅमिकल घालूंक ना, कसलें कन्ज्युमेबल घालूंक ना। ऑपरेटींग कॉस्ट दिसाक 10 पयशांचे की उणें, 0 वोल्ट बल्बाक कितलें पावर जाय तितल्यान तें यूज जाता। पूण तें तयार करतना तांतले एका पार्ट आमी इंजेक्शन मोल्डिंगान करतना त्या प्लास्टीक रॉ मटेरियल हांवें एक इन्व्हेंट केल्लो एक पावडर हांव मिक्स करता, तें फूड ग्रेड पावडर एडिटीव, कॅलरी कांय जायना। आनी तातूंत ताजे भितर एक सर्कीट आसा, इलेक्ट्रीक सर्कीट, ती आमच्या ब्लड वेन्साचें टेम्परेचर मिमीक करता। तशें त्या लायट डिवायस ऑन केल्ले कुडले त्या पावडरा वरवीं आनी त्या टेम्परेचरा वरवीं कितें जळाऱ्यो मनशा वरवीं कुडा भितर आयिल्ल्यो आसात त्यो पुरो डिवायसा सरशीन येतात। त्यो सरशीन आयिल्ल्या वेळार त्यो जावन मरोंक भितर वचनात, तांकां फोर्सिबली ताजे भितर आसलें फॅन वॅक्यूम करून तांकां दन सोडटा। मागीर तांकां वन वे जावन ती थंयच डिहायड्रेशन आनी तांकां खावंक फूड मेळनासतना आनी फॅनाच्या वाऱ्याच्या प्रेशरार थंयच मरून पडटात। ओके, हे एक विचित्र वा एक विशेष इनोवेशन म्हणून हांवें सांगीत। कित्याक म्हणून जाल्यार आमच्या घरांनी कॉयलां घालता, मस्किटो कॉयल आमचे पेटोवन आमी दवरता, रिपेलंट शंपरां घालता, पूण ह्या एका मिशिना वरवीं हातूंत केमिकल्स काय यूज जायनात। फूड ग्रेड पावडर म्हणून जाल्यार खंयचे तोलो एक काणाचे आमी यूज करना। मनशाच्या बॉडी भितर कितें कार्बन डायऑक्सायड आसा वा आमी म्हणटा मनशाचें टेम्परेचर कितें आसा ताका जळारी एट्रॅक्ट जावन कालें काम करता, तेन्ना तुमचें मिशीन काम करता म्हणून। ओके, तर हे एक मिशीन तुमच्या आवय खातीर म्हणून तुमी सोदून काडलें म्हणून हांवें आयकलां। तर ह्या मिशिनाचें काम कशें चलता म्हणून सांगल्यार कोणाक खंयच्या पुरो तुमी कितल्या नमुन्याची मिशिनां तुमचे कडेन आसात, खंय मेळटात, तुमच्या कंपनी विशयान दिल्लें आमकां सांगेत गे। वय हांवें लिओविन सोल्युशन्स प्रायवेट लिमिटेड हांवें 2008 रेजिस्टर केल्ली म्हज्या रिसर्चाच्या टायमार। ताज्या उपरांत तातूंत मस्तू म्हाका वॅलिडेशन्स, एक्रेडिटेशन्स, अवॉर्ड्स आनी परत मस्तू तातूंत मेळ्ळे। आतां रिसंटली हांवें मार्चांत ह्या वर्सा मोझेक्विड सोल्युशन्स LLP म्हणून हांवें रेजिस्टर केलां। ती आतां स्टार्टअप इंडियाच्या हातूंत ती हर एक गोवमेंटाच्या स्किमा पुरो आमकां युटिलायज करचे खातीर तातूंत आमकां अवकाश आसा। आतां हें डिवायस आतां हांवें केल्लें आशिल्ल्यान तें 3 मॉडलाचें हांवें केलां। एक गोरवांच्या गोठ्यान जळारांची डेन्सिटी मस्त आसा, खंय एक जळारी साबानांतलो मनीस ना, जळारी येनातलें घर ना, तशें आसतना हर एका घरांत ह्या मॅक्झिमम घरांनी हें यूज केलें, ह्या गोरवांच्या गोठ्यान यूज केलें जाल्यार जाता तितल्या उण्या टायमा भितर आमकां जळारीचें मल्टिप्लिकेशन जावचेंच आमी कट करयेत आनी रावयेत। आतां काल जाता म्हळ्यार हर एक जळार तिच्या 30 दिसांच्या या 100 दिसांच्या अवधेंत ती मरच्या पयलें 1000चे की चड तांती आंदोवन ती मरता। तशें जाल्यार येदोळ मुसर कितलेशे सेंच्युरीज जाल्यो जाल्यार त्या जळारांचें संको उणो करूंक जावनातलो। आतां आमच्या मॅशिनांत एका वर्सा भितर आमकां जळाऱ्यो मागीर आमकां पळोवंक मेळच्यो नात। आतां ते डिनोसरस आनी परत नांद म्हणटात पळय तशें जावचें एक आमकां करूंक साध्य आसा। एक बारी बरें इनोवेशन, कित्याक म्हूण सांगल्यार जळारी आमी मस्किटो कॉयलांनी पुरो गेल्यार कांत जातात, तेंत जळारी थोड्या वेळा खातीर डिएक्टिवेट जातात, पूण परतून उठोवन येवन परतून मल्टिप्लाय जावचे चान्स आसता। पूण हे एक मिशीन कालें करता म्हूण सांगल्यार जळारींक धरन ताचे भितर ट्रॅप करून दवरन नॅचरली मोर्चा बरी करता। तर तुमकां ह्या एका इनोवेशनाक म्हाका गोत तशे प्रमाणे सुमार अवॉर्ड्स, गोल्ड मेडल्स तुमकां मेळ्ळ्यात। तशें मुखार तुमी एक नोबेल एक पुरस्कार वा आमचे भारत रत्न जाल्ले अवॉर्ड तुमकां मेळोन दी म्हण आशा येता। कित्याक फकत एक BCom ग्रॅज्युएट जाल्ले तुमी एका सायंटिस्टाच्या लेवलार तुमी इनोवेशन करनासात, तर तुमकां आतां तुमी आमकां त्या एका मॉडलाची तुमच्या एका मिशिनाची आमकां डेमो दिवंक तयार आसात गी? पळोवया गी तर विक्षकांनो, आमी आमचें एक मिशीन पळोवन येवया गी। तर विक्षकांनो, म्हजे कडेन 3 मिशिनां हांगासर आसात। हें मिशीन कशें काम करता, हें कशें कालें करता गे म्हूण सांगून माने ऑर्विन आमकां आतां सांगतले। तर सांगतात गी मिशिनां कालें कितें म्हूण सांगून आमकां इल्लेशें सांगशात गी?
आता ही 3 मॉडेलर आमी केल्यांत आतां हें व्हडलें मशीन मॅक्स म्हूण सांगून आमी नांव दवरलां ताका मॉझोक्विड मॅक्स हें व्हडलें कित्याक म्हूण सांगल्यार आनी कलेक्शन कंटेनरांत मरून पडल्यो जळाऱ्यांक जागो चड मेळटा तो देखून इल्लेशें व्हडलें आसा आनी गोरवांच्या गोठ्यांत जळारांची डेन्सिटी मस्त आशिल्ल्यान आमी तें ताजे खातीर म्हूण एक व्हड आमी डिवायस केलां इन दोन डिवायसेस घरा भितर यूज करचे खातीर आतां पयलें आमी हें मॉडल केल्लें आनी आतां आमकां हें वयर आमी कोन शेप दिल्ल्यान आमकां एक्सपेक्टेड रिजल्ट आनी मेळूं नासले ताजे उपरांत आमी हें मॉडल केलें आनी हांगा डोम शेप दिल्ल्यान आमी डोम शेप दिल्ल्यान आनी रिजल्ट आमकां बरें मेळ्ळां आनी घरा भितर तांकां हाका ह्या प्रॉडक्टाक रेटी उणी आनी घरा भितर तांकां 10 पयशांचो खर्च खाली करंटाचो मात्र आनी धरिल्ल्यो जळाऱ्यो हेण्यांतल्यान वॅक्यूम जावन हाचे भितर फॅन आसा आनी कलेक्शन कंटेनरान त्यो कलेक्ट जातात दुसरे दिसा तांणी त्यो पळोवन तांकां डस्टबिनांत नाल्यार वॉश बेजिनांत नाल्यार एक्वेरियम आसा तांकां मासल्यांक खावंक जावन घाल्लेत तशें आनी आतां ह्या प्रॉडक्टांत आमी आतां कालें करता म्हळ्यार आतां म्हाका वो एक पार्ट बदलूंक आसा वो हर एक पार्ट्स आमी अशें एक मोल्डांत आसात आतां वयलो पार्ट हांव अशें एक डोम शेप करीन जाल्यार हाका हें प्रॉडक्ट घरांनी यूज करूंक आमी रिलीज करूंक जाता ताका एक 2 म्हयन्याचो टायम लागतलो मागीर हें मॉडल आमी मार्केटांत रिलीज करतले ओके तर हें तुमी सांगलें आतां हें तुमी मॉडल घरा व्हरून तुमच्या रुमांनी खंय तुमी दवरलें जाल्यार पूण एक कंडिशन कितें म्हूण सांगल्यार हें मिशीन घाल्ल्या वेळार त्या रुमा भितर कोणी मनशांनी आसूं नजो म्हणून कारण कितें म्हूण सांगल्यार मनशांनी कार्बन डायऑक्सायड सोडटाना तोंडांत उनाकांत सोडटा आसतना थंयसर त्या कार्बन डायऑक्सायडाक जळारी एट्रॅक्ट जावन देखून एका जळारी मिशीन घालतना मनीस थंय आसलो जाल्यार मिशिनांत जळारी शिरकानात ओके तर देखून हें तुमकां मिशीन आतां कितल्या मोलाचें कितल्या कॉस्टाक तुमी दिवंक तयार आसात मार्केटान हें प्रॉडक्ट आमी आतां 1,500 रुपयाचेर आमी आतां सेल करतात आसा मागीर तांकां हांवें सांगले बरें 10 पयशांचे कोणें दिसाचो खर्च हय आनी हे मशिनांत हें तयार करतना ह्या पार्टांत आमी एक फूड ग्रेड पावडर ऍड केला तें इंजेक्शन मोल्डिंगांत तें प्रोडक्शन जाताना आनी हें डिवायस भायर तावन खंयचेय जळाऱ्यांक हाचे सरशीन तें अट्रॅक्ट करिना हातूंत धरचें कितें म्हळ्यार मनशां वरवीं कितें तांच्या कार्बन डायऑक्सायड भायर तावन घरा भितर कुडा भितर आयिल्ल्यो जळारी आहात तांकां हें मशीन धरून धरचें बरें केलां एका दवडान हाका पावडर चड घालीन जाल्यार हें भायर तावनी जळाऱ्यांक सरशीन हाडचें बरें भितर हाडचें बरें करूंक शकता पूण तें बरें न्ही कित्याक म्हळ्यार जळार धरचे पयलें आमकां साप्तीत जाल्यार भायर तावन आमी जळार भितर येवचें बरें करन तें तांकां धरचे पयलें साप्तीत जाल्यार परतें पिडा स्प्रेड जाता देखून आमी कितलो पावडर जाय तितलो मात्र तो आमी ऍड केला तर आतां एक मशीन कितल्या वर्सां मुशेर काम करता कित्याक म्हळ्यार मस्किटो रिपेलंट आमी ते कॉयलांनी कितें हाडटा तें ताजें लिक्वीड मुक्त जाता मुशीर एक 40 days एक 2-3 घंटे आमी हें केलें जाल्यार यूज जाता तर हें मिशीन आतां कितें म्हळ्यार दुसरें कांय पावडर वा केमिकल कांय घालूं ना जाल्ल्यान कितल्या वर्सां मुशेर हें मिशीन यूज करी येता वय ह्या मशिनाची बाळवी 10 वर्सांच्या की चड येता कित्याक म्हळ्यार हें प्लास्टिकांत केल्लें जाल्ल्यान सकयल घालून ह्या पोटात जाल्यार मात्र पाड जाता शिवाय आनी ताजे भितर घाल्लो पावडर तो एपटी मात्र आमी तो मिक्स करूंक ताजे भितरच आसता तो कन्ज्यूम जायना या वेर एंड टेरान ती तो खाली जायना आनी ताजे भितर आमी आतां वॉरंटी 6 म्हयने म्हूण दिता लायक एनी अदर इलेक्ट्रॉनीक आयटम उपरांत कांय म्हणी पाड जायत जाल्यार पाड जावचे म्हळ्यार एकाच्या भितर एक फॅन आसा लायट आसा आनी एक इलेक्ट्रीक PCB आसा ती पक्कन कांय पाड जायत जाल्यार येदोळ आमकां तशें कंप्लेंट्स येवना रिप्लेस करूंक तें नेग्लिजिबल कॉस्टार आमी आमच्या फॅक्टरींत आसा आमी तें कोट्टार आमची युनिट आसा हॉटेल पृथ्वी रिजन्सी म्हूण सांगून तातूंत ग्रावंड फ्लोरार आसा आमी ऑपोजीट टू इन्फोसीस तें आमी ऑपरेट करतात आसा ओके तर ही 2 मिशिनां घरा भितर आनी तें व्हडलें मिशीन तुमी जें कितें दाखयलें तें आमी गोट्यांत गोरवांच्या गोट्यांत आमी यूज करी कित्याक म्हळ्यार गोरवांच्या गोट्यांत आमकां चड जळारी दरी येता म्हणल्यार दूद चड मेळटा म्हूण सांगून आमकां बिदर युनिवर्सिटीच्यांनी सर्टिफाय केलां टेस्टकन सर्टिफाय केलां तें व्हडलें मशीन यूज केल्या उपरांत नाजाल्यार कांय जाता म्हळ्यार तें जळाऱ्यो मस्त आसतात गोरवांक बांदून घाल्लेले आसतात ते पॅनीक जातात आनी गोरवांचे गुमटे पोंदा ते सपताना तांकां शिमटेन धांवडावंक जायना गुमटे आलेल्यार त्यो जळाऱ्यो उठानात नाजाल्यार ते तांचे पांय दोनी चारी पांय
ते आलोन न्ही पुरो आनी तांचे स्कीन वायब्रेट करना न्ही जाता इतले ते धांवडावंक पळयतात पूण हे डिवायस यूज केल्या उपरांत तांकां टोटल रिलीफ मेळ्ळें आनी तांचे फूड इंटेक इम्प्रूव जाता आनी एज अ रिजल्ट मिल्क यील्ड एज वेल एज दी वेट ऑफ द कावज इज इन्क्रीज म्हण तांणी आमकां 10 पेजीचो रिपोर्ट दिला. ओके तर हें कितें आमी आज पळोवन आसूं खाली एका मनशाचें खाली इनोवेशन आमी तोंडान सांगची इनोवेशन न्ही हाका जायपुत्ते प्रूफ आसात सर्टिफिकेशन आसात आनी इंटरनॅशनल लेवलार WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान समेत हाका रेकग्निशन दिवन तुमकां आतां दुसऱ्या 109 कंट्रीजांनी ही मिशन यूज करचें एक जावंचार तुमकां बेगीन जावंचार मेळचार आसा. तर तुमी केल्लें साधन तुमकां मेळ्ळें ती मेडल रेकग्निशन ताका आमी परत येवपटी तुमकां आमी कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा आसतना हें एक मिशन सकट घरांनी आमी काण घेवया कित्याक म्हणून सांगल्यार कोडयाळांत जळारींचे उपाद्र मुस्त चड जावन ह्या दिसांनी डेंगे वरवीं मेल्लीं मनशां सुमार जाणां आसात. तर आमच्या घरांनी आमची भलायकी बरी जायची जाल्यार केमिकलां यूज करून आनी चड भलायकी पाड करच्या बदलाक असली मिशीन आमी यूज करना आमच्या मनशांक आमचो सपोर्ट आमी दिवया. तर मने सॉर्वे नोरोना तुम्ही आज तुमच्या बिजी शेड्युलामध्ये कित्याक म्हणल्यार तुमकां ह्या दिसांनी मुस्त कॉल येवन आसात म्हणून म्हाका गोत्त आसा कित्याक म्हाका तुमकां कॉल करून मुस्त कस जालें तरी हांगासर येवन आमच्या सांगार टायम स्पेंड करना आमच्या लोकांक एक बरें जावन दी म्हणून सांगून तुमी प्रयत्न करना आसात. सर ह्या तुमच्या प्रयत्नाक हांव सर तुमकां बरें मागता आसतना तुमी मुखार कितें पुरा तुमची योजना आसा ती सर्व योजना पोंताक पावोवन दी म्हणून आमच्या सर प्रेक्षकां तर्फेन हांव तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. या थँक्यू सो मच. तर वीक्षकांनो परत ये पावटी आनी एका सदांच सांगात तुमची सांगात हांव आसतली तवळ पर्यंत कार्मेल किरण चॅनल आमचें पळोवनूच रावा लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा आनी बेल आयकन दामूंक विसरनाकात. परत समेस्तांक देव बरें करूं.